NEP प्रमाण शिक्षणीक खात्यान नवे शैक्षणिक वर्स 1 एप्रिलासावन सुरू करपाचो निर्णय घेतिल्लो. आता एप्रिलांत सुरू जावपी शिक्षणीक वर्स रद्द करून पयलीं सारकें जूनांत सुरू करपाचो शाळांच्या हेडमास्टर आनी प्रिन्सिपल फोरमांकय प्रस्ताव मांडिल्लो. परत पोरणी सिस्टम सुरू करता म्हूण चर्चा सुरू आसा. ताचेर शिक्षण संचालकाचें स्पश्टीकरण. 6 तारखेक जे रिओपनिंग फाल्यां जावपाचें आसा ते फुडें वतले काय ना हें म्हाका विचारले थोडे पत्रकार भावांनी आनी हांवें क्लियरली सांगलां ना, आमी 6 तारखेकूच स्कूल्स रिओपन करतले आनी तातूंत कांय बदल जावचो ना. दुसरो प्रश्न आशिल्लो बिल्डिंगो सगळ्यो सारक्यो डागडुजी केल्या, रिपेर केल्या. सो तेन्ना हांवें सांगलें की आमी जशें जशें आमकां येता ते तशें आमकां आमी PWDक धाडटा आनी PWD आपले तरेन काम करता. हातूंत कोणूच हलगर्जीपणा करना. आनी पूण तरी आसतना हांव गॅरंटी दिवंक शकना की अमकें स्कूल गळचें ना ऑर कितें प्रॉब्लम जावचो ना. पूण प्रत्येक जाण डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन, PWD आनी सगळीं डिपार्टमेंटां आपआपलें काम करता. आनी तिसरो इशू म्हाका विचारिल्लो तो रेनकोट आनी युनिफॉर्माचो. आनी हांवें त्या तिनूय पॉयंटा बद्दल भाश्य केल्लें. तुमी पयलींच पळयलां आसतलें की NEP बद्दल हांव केन्नाच कांय उलयना, कित्याक कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी NEPचेर उलोवपाक SCRT. सो डायरेक्टर SCRT टॅक्स्ट बूक जावं किंवा NEP बद्दल कितेंय जावं हांव सदांच सांगता तुमी डायरेक्टर SCRTक विचारा म्हणून. सो हांव कसलेंच भाश्य रिगार्डींग एकाडेमीक इयर हें हांव करचो ना आनी हांवें करूं ना. सो त्या खातीर कांय बदल सद्या तरी जावचो ना. प्रपोजल कितें आसा तुमचें? प्रपोजल आयल्यार म्हाका येवचें ना आनी म्हजे कडेन प्रपोजल आयिल्लें ना.